येवकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स। राज्यात भटकी गोरवां दिसताली रस्त्यार, पूण आता गोरवां दिसपाक लागल्यात दर्या देगांचेर। ह्या गोरवांचो प्रश्न वेंगेच लावचो तडीक थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। NH-17 महामार्गावयल्यो मुशी येरादारी करप्यांक धोक्याच्यो। ह्या मुशींचेर पडल्यात बुराक जाल्यात सामक्यो अशक्त। ह्या मुशींचेर थळावे यंत्रणेची आडनदर, थळाव्यांचो आरोप। फुडल्या 5 दिसात राज्यात हवामान मातशे सुके, पूण हलको पावस पडपाची शक्यताय, IMDचो अदमास। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यात रस्त्यात गोरवां रस्त्यार दिसतालीच, पूण आता ही गोरवां मोरजे दर्यादेगेर बिनदास भोंवतात। ते भायर दर्यादेगे वयलो कोयर खावन दर्यादेगो निवळ दवरपाक वाटेकार जाल्यात। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। आम्ही आता मोरजे बिचाचेर आसा आणि ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती कितलीशी गोरवां। आता गोरवां म्हटली काय रस्त्याचेरच आसता आणि ताका लागून खूब एक्सिडंट बी जाता अशें सगळें म्हणटा। पण जेन्ना बिचाचेर येता तेन्ना आमी कितें म्हणपाक जाय तें पळोवपाचें। फाटल्यान म्हाज्या तुमकां सगळें दिसता की कोणाचो म्हणजे जेंची गोरवां आसा तेंचोय लक्ष ना आणि म्हाका दिसता आमी सरकारानूय ठरयला की हे गोरवां खंयसर तरी व्हरून ती हे करपाची। आता ऑर्डिनन्स खूब काडलेले आसता की गोरवांक काडून मागीर ते बिचोले धाडली वयता, पण अशें कांय दिसना। ही गोरवां रस्त्यारय मेळटा आणि ही गोरवां बिचारय मेळटा। आता हो मोरजेचो बीच, मोरजेच्या बिचार ही गोरवां आसा। राज्यात रस्त्यात गोरवांचो विशय आता दिसपट्टो वाडत आसा। रस्त्याचेर दिसपट्टो एक अपघात जाताच एक तर गोरू मरता वा मनीस हातपाय मोडून घेतात, ते भायर येरादारी आडोन उरता। पूण आता गोरवांचो विशय रस्त्या पुरतीच उरूंक ना। भटकी गोरवां आता दर्यादेगेर लेगीत दिसपाक लागल्यात। ही गोरवां दर्यार पडिल्ले प्लास्टीक खातात, जाका लागून तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। तांकां जाता तितले बेगीन गोशाळेत धाडचे थळाव्यांनी मागला। आणि ही मोरजे बिचाचेर इतली गोरवां दिसता, कारण कितें आसूं शकता आणि वास्तवीक बिचाचेर गोरवां ज्यांचे पाळटे आसतात तांच्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा। गोरवां बिचार सोडप म्हणजे प्लास्टीक पडलेले आसता आणि कितें कितें खायत आसता आणि गोरवांक तेच्या पद्दतीन तेच्या आरोग्याक अपायकारक आसता। त्या शिवाय बाकी लोक जे समुद्र किनाऱ्यार फिरांक येतले आणि कोण येतले तांकांय तांचो उपद्रव जावं शकता। गोरवां पाळटात ह्या लोकांवर परत कारवाई करूंक जाय किंवा ही गोरवां अशा पद्दतीन जी फिरतात तांकां एक तर तेंची वेवस्था गव्हर्मेंटान किंवा पंचायतीन ते पळोवपाचें आनी तांकां तेज्या गोरवांक खंय तरी गोशाळेंत तरी घालपाची, नाजाल्यार त्या गोरवांची वेवस्था करपाची। सगळ्याक आमी पडलेले आहा प्लास्टीक कितले पडलेले आहा आनी हे प्लास्टीक म्हाका दिसता 10-20 एका गोरवाच्या 70 किलोचो पोटान प्लास्टीक मेळ्ळेले आसा। हे बरोबर दिसना की हे सरकारान किंवा पंचायतीन हेच्यार कारवाई करूंक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली। NH-17 महामार्गावयल्यो मुशी येरादारी करप्यांक धोक्याच्यो जाल्या। ह्यो मुशी पोर्तुगीज काळांतल्यो, त्यो आता सामक्यो अशक्त जाल्या। ह्या मुशींचेर थळाव्या यंत्रणेन आडनदर चलयल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात। कोणाचो जीव गेल्यार संबंधित यंत्रणा जागी जातली वय, थळाव्यांक प्रश्न सतायता। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात हे नॅशनल हायवे 17 आणि नॅशनल हायवे 17 जितल्यो पयलींची ज्यो मुशी आसात तेका आता आमी म्हणटात ह्या बारकेले पूल ज्यो मुशी आसात ह्यो मुश्यो हांगाय देवले कडेन आसा, मुखार मदीं एक मुशेक बुराक पडले कडेन आसा। केन्ना वायट इन्सिडेंट जायत हे सांगूंक जायना। आज हांगा खंय तरी बॅरिकेड्स लायले कडेन आसा। आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगत आसात की नॅशनल हायवेचेर जितली मुशी आसात ह्यो पयलींच्यो ह्यो तुमी सारक्यो करची म्हणून,
पूण अजूनय हांगा जाय तशी ऑथॉरिटी जी आसा ही पळयना. फक्त मोटरेक हांगा बॅरिकेड्स हाडून घालपाचें काम जे आसा ही PWD ऑथॉरिटी करता. आमी दाखयत आसात. इवन हांगच्या पयलींचो जो सरपंच आसा हेणी पयर सांगले की ह्यो मुश्यो सारकी करची म्हणून, पूण हांगा ह्यो मुशी सारकी करपाक ते प्रयत्न म्हणून ते करनात. हांगा वायट इन्सिडेंट जातरे हे करतले काय कितें. हांगा व्हडले व्हडले कंटेनर वयतात आनी ह्या कंटेनराच्या वेटाचेर हे आज रोडाची परिस्थिती अशी जाल्या. तेणी जाणून PWD जाणून घेवपाक जाय की ह्या रोडाचेर ज्यो मुशी आसात त्यो पुर्तुगीज काळा पासून आसात, त्यो रिपेर केल्यो नात ना त्यो दुसरी बांदला. म्हणूनच आज ह्यो मुशी अशें करून कोसळपाक लागले कडेन आसा. हेचेर बेगिना बेगीन उपाय काडचो, ना जाल्यार हांगा व्हडले इन्सिडेंट जावपाक शकता. आमी बुराक पडलो थिंगा एक मोटरसायकल देखून तितून भितर गेल्ली ते तो न्यूज हायलायट जाल्लो. तेज उपरांत आमी रिसंटली अंडरपास चोक्ड आहा म्हणून आमी इश्यू वयर काडलो की तुमी डिपार्टमेंटान इमिजिएट स्टेप घेवचे. वेन द रेन स्टॉप, कित्याक पावसा पॉसिबल आसना, बुडोन सारकें जाम जाल्लें अंडरपास. अनकोडे तो बुडोन जाम जालो तो अनकोडे आमी सेम सिच्युएशन आहा, डिप्रेशन अनको पडलें. दॅट मिन्स हो अंडरपास वीक आहा. एका एक होल आसा जो सारको बोलना आनी तो होल सडनली भितर वचून तो हांगा सिरियस कोणा तरी प्रॉब्लेम करूंक शकता. इट कूड बी वन ऑफ आवर ओन, इट कूड बी एनीवन. आनी हे खातीर आमी रावचे न्हू. जात तितू बेगीन इमिजिएट मेजर्स घेवन हो अंडरपास तपासचो आनी तपासून ताका कितें नेसेसरी रिलीफ दिवपा जायो हो सेफ करपा जायो. नॅशनल हायवे सेफ करपा जायो फॉर द मोटरेबल दीस पीपल टू गो. तो इमिजिएट मेजर्स घेवन तुमी करचो. हो एक हांगा आसा का आनीक आसा? ना, एक मरे हेथिंगाय ऑब्जर्व केला आमी फर्दर डावन जस्ट 1 मिनिट अवे. ते ब्रिजी कडेन एक अंडरपास ब्रिजी ट्रेडिशनल जायत आसतना सडनली थिंगाय रोड भितर गेलो आहा, पेवडीन जाला. सो तो सच रोड जे ओल्ड आहाय ते इन्व्हेस्टिगेट करचे, कित्याक तेच कंडिशन चोयना जाल्यार कांय करचें ना. चोवपाकू पडलें कित्याक वेन देर इज अ अननॅचरल चेंज गोईंग टू मन्सून्स, दॅट मिन्स कितें तरी प्रॉब्लम आसा, नाजाल्यार बेश्टें कितें तरी ऑल्टर जावन चेंज जायना. सो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण श्रीस्थळ पंचायतीन लोकांचे आधार कार्ड दुरुस्ती करपाक 5 दिसाचे शिबीर घडोवन हाडपाचे थारायल्ले. पूण निमाण्या वेळार हो कॅम्प फकत 2 दीस आसतलो म्हण जाहीर जाले. शेनवारा जाल्ल्या ह्या शिबिरात लोकांक वरांची वरां हुमकळत रावचे पडिल्ल्यान लोक खुबळले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सरकारान आधार कार्डा सारखी करपा खातीर आज श्रीस्थळ पंचायतीक स्पेशल कॅम्प आयोजन केला. हो कॅम्प सुरवातेक 5 दीस करपाचो आशिल्लो, पूण लास्ट टायमार तांच्यांनी 2 दीस केलो. आणि आपले आधार कार्ड सारखे करपा खातीर म्हणून इतले लोक आयले हांगासर की बऱ्याचशा लोकांक घरा धाडचे पडले आणि फक्त 100 लोकांक तांच्यांनी एक सिक्वेन्सा खातीर टोकन दिले. आणि उरिल्ल्या लोकांक खंय आतां फाल्यां दिसाक खंय ही आधार कार्डां सारखी करपाची. आज दनपार मेरेन तांच्यांनी फक्त 15 ते 20 आधार कार्डां सारखी केल्या, जाल्यार 100 आधार कार्डां कशा पद्दतीन सारखे करतले हो मोठो प्रश्न. शेनवारा हे पंचायतीत जाल्ल्या शिबिरात फकत 100 लोकांच्या आधार कार्डाची दुरुस्ती करतले म्हण सांगून बाकींच्या लोकांक परत धाडले. जे 100 लोकांक टोकन दिल्ले तांकां लेगीत वरांची वरां हुमकळत रावचे पडल्यान लोक तिडकले. आयकात तांचे उतफर्के. तू खंयच्यान येयला आतां? तुका केन्ना कळलेलें आधार कार्ड करपाचें म्हणून? मागीर आतां तुका करना खंय? ना, आनी केन्ना आनी नंबरा प्रकार या म्हणटा. आतां कितले नंबर पर्यंत घेतला? 99 नंबर आसा तुजो. पण आयज जातलें खंय? कोण विचारू जाय, सांग विचारू जाय. समजा नंबरा प्रकारे या म्हणटा, विचारला नंबरा प्रकारे या. आम्ही यो वास केन्ना करपाचो? घरा कडेन काम ना, भुरगे कामां वता तर रांदू नाका. म्हणजे हांगासर गव्हर्मेंटान 1-2 दीस करून जावचें ना काम? पहिले 1 तारखेच्यान 5 तारीख तरी म्हणली. आता 2 दिवस केल्यार आमी येवपाक तशी भुरग्यांक जेवण घेवन करूं नाका. आमी जेवण करचें केन्ना? आयज सकाळी खूब लोक आशिल्ले हांगा. थोडी लोक आशिल्ले.
आता थोडे गेले थोडे लोक गेले दिसत नंबर प्रकारे नंबर प्रकारे या नंबर प्रकारे या करतात. आता तू कितल्या पावले आता आम्ही सकाळी आता कोण येईल आता केन्ना जातले म्हणलं तुगे कार्ड झालं एकलाच झाली हा एक एकलाच झाली आता नंदेल झाली म्हाका आम्ही जावचे आसा. आता कितले नंबर चलता आता 10 नंबर आसा. 10 नंबर तुका मेळ्ळा 99 हा 99. ओके कसं केलं तर कसं करपाचें आमी ना डायरेक्ट मडगांव वचा म्हणटा मडगांव वचा मडगांव गेला तरी बेगीन जाता केली आम्ही एक फाटी केलेले अजून पर्यंत म्हाका आयिल्ल ना ते म्हणून आता येवचें पडना म्हाका न्ही. तुगे नाव कितें हांव म्हागे घोव केलेली बरोबर म्हागे घोवान आधार कार्ड करेक्शन करून आयली म्हागे लागले तशें अडकून दवरली. सांग पळया तू हा मिस्टेक ही करतानी पयलीं कोण करप हे सगळ्या कागा कोण दिता का सुको आमी सुकता का ते सुकता त्या कोणी जाणा म्हणले का आणि सारकर पाहिजे आता परत तुमकां दीस काडपा मरे दीस काडपा मरे दीस आमी पासयेला हाय काडपाक परत आमी परत आता कितें आनी थोडे लोक येयल्ले गेला बीन लोक गेल्या हिंगा आसले पडटा आता तुमगे डिमांड कितें कित केल्या उपाय कितें आहाय का उपाय कितें करपाचें 2 दिसान जातलें हें 2 जायना 5 दीस केले 5 दीस 8 दीस म्हणून मरे मग पूण ही पंचायती 5 दीस आहे अजून 10 लाखात आमा आतां काम केले एक जाय कितें आनी अशें बरोबर कशें जालें आजून आनी पांचवी कांता पंचायत दाखोवची पाहिजे आणि उद्यानूच गंबाले पंचायती पाहिजे आता पंचाक दिला पास हे पाहिजे फाल्यां खंय आणि आम्ही चिल्ल्या आज पयलीं आमी फायदा पंचायती भाज्या लागल्या कितें भाजी बाकी बेश्टे न्हू पण मुखार आम्हाला विचार केले जाणार पाहिजे पाहिजे. आधार कार्डाची दुरुस्ती कॅम्पाक व्हडा संख्येन लोक पंचायतीन आयिल्ले खरे पूण थंय यंत्रणेचो उणाव आशिल्ल्याचेय पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात काणकोण हो सगळ्यात लोकसंख्येत चड आशिल्लो भाग आणि त्याच बरोबर जॉग्राफिकली व्हडलो भाग जाल्यार हांगासर जेन्ना आधार कार्डां सारखी करपाक येता त्या वेळाचेर जे मनीस येता ते चड जाय आशिल्ले कॉम्प्युटर चड घेवन येवपाक जाय आशिल्ले पूण दुर्दैव अशें की फक्त 2 जाण मनीस आयला तेच फॉर्म फिल करता आणि तेच कॉम्प्युटर ऑपरेट करता. आता हें काम इतलें स्लो जाल्लेलें आसा ते कशे तरेन 100 लोकांचे पार पडटले हो मोठो प्रश्न. त्याच बरोबर उरिल्ल्या लोकांचे खंय फाल्यां दिसाक म्हणजे आयताराक खंय ही कार्डां सारखी करतले पूण दुर्दैव अशें की आयताराक जी कोणा टोकन दितले ती खंय पंच आनी सरपंचा थ्रू दितले मागीर कॉमन मनशांनी करप कितें असोय तितलो आतां मोठो प्रश्न. कांय लोक आयज घरा गेल्ले आसा आनी फाल्यांय लोक म्हणटा आपलें काम जावचें ना देखून आधार कार्डां ती कशी करप आनी कशी जाग्यार घालप होय तितलोच मोठो प्रश्न. आनीक जी आधार कार्डां नासतना जी डॉक्युमेंट जाग्यार पडपाक जाय आशिल्ले तेवूय पडना आनी ताका लागून लोकांक फेसिलिटी मेळना. आणि ही जी आधार कार्डां आसा ते खरें म्हणजे मिस्टेक्यो गव्हर्मेंटानूच केल्ल्यो आनी त्योच मिस्टेक्यो करपा खातीर लोकांक फावटी मारचें पडटा आनी लोकांक स्किमीय मेळना. अशा तरेच्या घोळाक आतां काणकोणचे लोक सांपडल्या. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. रायाच्या आवर लेडी ऑफ स्नो चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीत व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हजेरीत कणसाचे फेस्त मनयले. कितल्याशाच वाठारांनी कणसाचे फेस्त मनयतात. दर वर्सा राया हो गोंयांतलो पयलो गांव जे भाताची कापणी पयली जाता. अवर लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक आशिर्वाद दिवपा खातीर हो सण मनयतात. गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करतात आनी बरी पिकावळ आनी कड्डणाची गिरेस्तकाय मेळची म्हण मागणे करतात. पळयात. आमची कामुर्लीची गोर्ज रायचो भाग आसलो आमी जावचे पयले आनी म्हजे बापाय आनी ताचे भाव बी सगळे हांगासरूच कोविड्सलान देखून राय येवप म्हणजे घरा येवप आनी घरा येवन कणसांचेर आशिर्वाद जावपाचो. दुसरो कणसां म्हणजे आमचे जेवणाचे फळ, आमचो वावराचो फळ आनी देवाचें देव.
आनी तिनूय वस्तूंक आमी देवाक आराधता. आमकां जमीन दिली म्हूण ते जमनीर आमकां फळ जाता म्हूण आनी देव आमचो बेस्ट ह्या पासून आमी देवाक आराधता. रीत जावन आसा. हो आमचो रायचो गांव एक व्हडलो गांव आसलो. आदी राशोल इलादे राशोल हो गांवचो भाग आसलो. तेन्ना आमी रायची नॅबी सायबीन म्हूण कोटांची इगोर्ज आसा ऑलरेडी अस्नूज तिचे पासून ही रीत सुरू जाली. तिका 400 वर्सां वयर जाली. त्या उपरांत आता 1699 वर्साक आमची रायची इगोर्ज जाली आनी तेन्नाच्यान हांगासर हे इगोर्जेंत हांव एकोणस पात्रप चालू आसा. गोंय मुक्तीच्या आदी पासून ही परंपरा खरें म्हणल्यार कुमदात पाळटाली आनी मुक्ती उपरांत सोंका ती इगोर्जेच्या हातांत आयली आनी इगोर्ज आता हे नॅबी सायबीचे फेस्त कशें पणसाचे फेस्त आनी नॅबी सायबीचे फेस्त हे दोनूय एकठांय जावन करतात. ही परंपरा आमच्या गांवचेच न्हय पूण शेजारचे सगळे गांवचे लोक येतात आनी ही परंपरा व्हडा धोबाज्यान हांगासर मनयतात. ही तयारी आमची माया म्हयन्यासून सुरू जाता आनी आयज हे पयले कोणस देवाक अर्पून आमी आमच्या वावराचे फळ देवाक भेटोवपाक आमी तयार जाय. आमची सद्याची परंपरा म्हणून फेस्त जायते शेकडे जाल्यार चालूच आसता. ते पयले कोणस कातरप आमची सद्दां चलता तशेंच चलून आयला आनी सगळो लोक गांवचो भायलो येता आनी वी आर व्हेरी थँकफूल बिशप देवधर फ्रॉम रांची झारखंड फॉर कमिंग हियर. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या 5 दिसांत हवामान मातशे सुके उरतले पूण हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगला. शेनवारा तापमान सामान्य परस 2 अंश चड आशिल्ले आनी IMDच्या अहवाला प्रमाण तापमान चडांत चड 32 अंश नोंद जाले. अदमासा प्रमाण आयताराय तापमान स्थिर आसतले. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय ना. सांजवेळार पारो 26 मेरेन देंवचे पयलीं तापमान 32 मेरेन पावतले असो अदमास आसा. रातच्या खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान. कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय. आयतारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.